नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. पुर्तुगालात जन्मनोंद केल्ल्या गोंयकारां खातीर गुड न्यूज. नागरिकत्वाविशयीचे प्रस्न सोडोवंक केंद्र सरकारान नेमलो टास्क फोर्स. 2 सप्तकां भितर कामाक लागपाची तयारी. खण पिडितां खातीरची वन टायम सेटलमेंट येवजण कोणाकूच आवडिल्ली ना. 35% रिणाची रक्कम सरकारान दिल्यार 65% खंयच्यान दिवची. ट्रक बार्ज धन्याचो सरकाराक प्रस्न. 9 सप्टेंबराक गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे पणजे धरणे. खणबंदीक 2 वर्सां जाल्यात हे सरकाराचे हाडटले लक्षात. खणी सुरू बेगीन करपाचे करतले मागणी. कम्युनिदाद आनी पंचायतीक काखात दवरून बांदोड्याक काशीम वाठारात चल्ला मैदानाचे काम. बांदोडे जनजागृती मंचान केला आरोप. पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचो प्रतिक्रिया दिवपाक न्हयकार. आनी गोंय एथलेटिक्स संघटनेन घेतली चिखलात निवड चाचणी. कोट्याचो एथलेटिक्स स्टेडियम ट्रायली खातीर दिवपाक प्राधिकरणाचो न्हयकार. गोंयचे एथलीटांचो फुडार कसो, सचिव पिकार. खबरो विस्तारान. पोर्तुगालात जल्माची नोंद केल्ल्या गोंयकारां खातीर बरी खबर आसा. बरोच तेंप घुस्पून पडिल्ल्या नागरिकत्वाविशयीचे प्रस्न बेगोबेग सुटावे करपा खातीर केंद्रीय गृह मंत्रालयान खासा पथक घडोवपाचें थारायलां. 2 सप्तकां भितर हे पथक काम चालू करतले. ते विजाविशीच्या अर्जाचेरय निर्णय घेतले. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारां खातीर बरी खबर आसा. गोंयांतल्या बऱ्याच लोकांनी पोर्तुगालांत जल्माची नोंद केल्ल्यान ते सध्या त्रासांत पडल्यात. हो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण सरकार यत्न करताले. केंद्रीय गृह मंत्रालयान आतां टास्क फोर्स घडयला. नागरिकत्व आनी विजा विशींचे सगळे प्रस्न सुटावे करपाचें काम ही समिती करतली. गोंयकारांक ताचो लाव मेळपाची शक्यताय आसा. नागरिकत्वा विशींचे अर्ज 2 म्हयन्यां भितर निकालांत काडपाचें काम हे पथक करतले. राज्य सरकारा लागीं जे अर्ज बरोच तेंप पडून आसात ते सुटावे करपा खातीर हे पथक राज्य सरकारा लागीं उलयतले. त्या खातीर गरज पडल्यार राज्यांनी खासा अधिकारी धाडटले. हे खासा पथक 2 सप्तकां भितर कामाक लागतले. संयुक्त सचिव पांवड्यावेलो अधिकारी ह्या पथकाचो मुखेली आसतलो. दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो जायत्यो केशी कोर्टांत आसात. ह्या लोकांक खासा पथकाचो लाव जातलो. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगालांत आपणाल्या जल्माची नोंद केल्या तांकां आतां थाकाय मेळटली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. खणपिडीत ट्रक आनी बार्ज धन्या खातीर मुख्यमंत्र्यान काडिल्ली वन टायम सेटलमेंट येवजण कोणाकूच मानवल्ली ना. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान ह्या येवजणेंतल्या उणिवांचेर बोट दवरला. सरकार जर 35% पयशे दिता जाल्यार उरिल्ले 65% खंयच्यान हाडचे असो प्रस्न सगळ्यांक पडला. ट्रक धन्याक मुख्यमंत्र्याच्या येवजणेंत उणिवो दिसतात जाल्यार बार्ज धनी म्हणटात सरकाराची मजत जाय तितली ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 4 सप्टेंबराक खण पिडीत ट्रक धनी आनी बार्ज धन्या खातीर वन टायम सेटलमेंट येवजण घोशीत केल्या. येवजणे प्रमाण रिणाचे 35% पयशे सरकार दितलो जाल्यार 65% ट्रक वा बार्ज धन्यान दिवचे. पूण हे येवजणेक खण पिडीतांनी येवकार दिवंक ना. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान येवजणेंतल्यो उणिवो दाखयल्या. पयलीं आमी जे डिक्लेअर केलें तें नोटिफिकेशन केलां. आय डोंट थिंक एनीबडी वील बी इन द पोजिशन टू ऑप्ट फॉर दॅट स्कीम. तुका जर 15 लाख रुपया जाय, तुजे 35% तुवें हें आसा, 65% तूं खंयच्यान हाडटलो हो बेजीक प्रश्न आहा. वी हॅव सजेस्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तूं 100% लोन आहा तें एडजस्ट कर. वी आर नॉट आस्किंग दॅट 100% लोन वेव करचें गव्हर्मेंटान. सॉफ्ट लोन दी, इंटरेस्ट फ्री लोन दी, अँड दॅट जे लोकांचेर जो भिरांकूळ वातावरण जें आसा तें क्लियर कर. ट्रक धनी हे येवजणेचेर खोशिनात. ते म्हणटा उरिल्ले 65% रीण भरपाक पयशे नात. गव्हर्मेंटान 35% जे आमकां दिता म्हणून सांगलां, लोना विशयी दिता म्हणून सांगलां. ते सद्याक आमची परिस्थिती इतली हें जालेली आसा, बिकट जालेली आसा. ते 65% आमी ते भरूंक खंयचे परिस्थिती आतां शकना. कारण कितें आसा, पळयलें जाल्यार आमचे गव्हर्मेंटान जें कितें आमकां हेल्प करताले 8 आनी 12 हजार, तेजेर अजून पसून थोडे लोक आसा ते पात्र पोट भरतात. आनी आमकां ज्या पद्दतीन आज तेणी हेल्प केलेली आसा सरकारान, त्याच पद्दतीन ह्या लोनाचेर गव्हर्मेंटान ते हें EDCचेर टेक ओवर करून घेवपाचें आनी आमकां तितूंतल्यान मातशी रिलीफ दिवपाची. आमचे सद्याक आतां पोट भरपाकच सद्याक कांय गव्हर्मेंटान जें कितें आमकां 8 आनी 12 हजार तेजेर आमी सद्याक पोट भरतात. आनी हे जर फाल्यां सकाळ लाखांनी जर भरचे पडले, लाखांनी भरता जाल्यार आमी भरतली खंयच्यान.
खंयच्यान पयशे आमकां येवपाक जाय, येवपाची काय ना. ट्रक चालू जाल्यार ते येताले, पयलीं येताले आनी तेजेर कितें चलतालें. ते आतां सद्याची परिस्थिती कांयच बरपाची ना. इतली परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली आसा. रिणाची रक्कम इतली व्हडली आसा आनी ताका लागून सरकाराची येवजण वास्तवाक धरून ना अशें बार्ज धन्यांक दिसता. चडशे आमचे बाजून आसा अबाउट 89 देअर लोन्स आर मोर दॅन 1 crore. सो देअर दोज पीपल तांकां 4.5 कोटी कोणाचे लोन आसा. ओके, अशें आमच्या कडेन जवळ जवळ 4 कोटीच्या वयर 15 केसीस आसा. 3 ते 4 कोटीच्या भितर 17 केसीस आसा. आता तांकां जर आमी 35 लाख दिले आनी समजा लोन क्लोज कर आनी तेगे लोन जर समजा 4.5 कोटी 4 कोटी नाजाल्यार इवन 3 कोटी आसत जाल्यार 35 लाख दिवन बाकीचे पयशे खंयच्यान हाडटले ते. आमचे कडेन जवळ 250-300 बाजेट आसा. त्यातले फक्त 10 मनशांक बेनिफीट पावपाक शकता विच मे नॉट गो बियॉन्ड 3 to 4 कोटी रुपया. एका दिसाळ्यांत आयिल्ले खबरी प्रमाण मायनिंग रिणावयले व्याज माफ करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आरबीआयन भायर मारला. अशें आसल्यार कर्जदारांक रिणावयल्या व्याजांतल्यान माफी मेळूंक शकना. सरकारान नवो उपाय काडचो पडटलो. सरकाराचे सध्या काडिल्ले येवजणेकय अर्थ उरचो ना. दुसरे वटेन मायनिंग बंद पडल्यार 9 सप्टेंबराक 2 वर्सां जातात. 2 वर्सां खणीचेर पोट भरपी लोकांचे हाल जाले. आतां सरकारान बेगीन खणी सुरू करच्यो म्हूण गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट कदंब बसस्थानका लागसार पणजे क्रांती सर्कला कडेन धरणे धरतले. साहेबा पळय 9 तारीख 2 वर्सां जाली. 2 वर्सांचो केक कापल्या भशेन बंद केल्ले हेजेर. सो नाव एटलीस्ट दे शूड मूव फास्ट. The way the government is moving, I think they are having very slow process. So this dharna 9 तारखेक जातात. That is also a governmenटाक एक शिटकावणी की तुझे मार्ग आक्रमण जे आहा ते चालू दवर. आणि that is also one this thing. We have also decided, काल आमची जेन्ना हांगा मिटींग जाली की आमी 9 तारखेक जेन्ना धरणा करतात, we are giving some time because government have said that on or before November or maximum by 15th of December गोंयच्या मायनिंग चालू जातले. आनी जालें ना आसत जाल्यार गोंयच्या स्वातंत्र्य दिसा सुद्धा आम्ही गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट परत जर रस्त्यार येवपाक जाले येतले. This is a very complex issue and this complex issue has to be handled in a very proficient manner, in a very professional manner and आमकां दिसता की गोंयचो मुखेलमंत्री तें करता पूण तरी आसतना उशीर जावपाक जायना. उशीर जाता तो द डिले इज किलिंग अस. आनी त्या बसात आमी उलो मारता सरकाराक, केंद्र सरकाराक की बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. गोंय मायनिंग फ्रंटान गोंयचे खणीचे लिजांची पावणी करचे न्हय म्हूण मागणी केल्या. Our prime concern is protecting the jobs of the workers who are working on this mine. आणि आयज जर ऑक्शन केलें, नवो प्लेयर येयलो जाल्यार हे कामगारांक कोण घेतलो? तांची कंटिन्युटी इन सर्व्हिस उरतली, तांचो लास्ट ड्रॉन पे उरतलो. कित्याक 20 वर्सां 25 वर्सां काम करून आयज खंय तरी एक 10,000 15,000 तांच्या हातीन पडटा. नवो मायन ओनर जेन्ना येतलो तेन्ना 10,000 तांकां दितलो इमिजिएटली काय तांकां मिनिमम वेजाचेर 215 रुपया दितलो? हो प्रश्न आसा. सो हे सगळे प्रश्न घेवन ऑक्शन करपाची मांडावळीक आमचो विरोध आसा. ऑक्शन जावपाक जायना. एक्झिस्टींग जे कोण लीज होल्डर्स आसा तांच्या लीज दिवपाक जाय कित्याक तांचे कडेन एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. सरकारान रीण माफी येवजणेचेर परत विचार करचो आनी केंद्रा कडच्यान मजत घेवन खण पिडीतांची समस्या सोडोवची म्हूण फ्रंटान मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.